नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. हडफडेंतल्या बज बाय रोमियो नायट क्लबाच्या धंद्याक थायलंड पुलिसांनी घेतल्या ताब्यात. मुखेलमंत्र्यांनी दिलो दुजोरो. अजय गुप्ताक 7 दिसांची पुलीस कादय. गोंयच्यान बेळगांव वचपी अनमोड आनी चोर्ला घाट रस्त्याची दुरुस्ती बेगीन जावची. राज्यसभेत खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी केल्या मागणी. बज बाय रोमियो लेन धनी सौरभ आनी गौरव लुथरा हांचे आड खर कारवाय जातलीच. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची स्पश्ट शिटकावणी. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर प्रचार सभांक नेट. धारगळ आनी शिरोड्यात जाल्ल्या सभांनी मुखेलमंत्र्यांनी घेतलो वांटो. राष्ट्रीय नौदळ दिसा निमतान मुंबईतल्या गेट वे ऑफ इंडिया लागसार बीटिंग द रिट्रीट कार्यावळीचे आयोजन. हडफडेच्या बज बाय रोमियो लेन नायट क्लबाक लागिल्ल्या उज्याचो तपास आंतरराष्ट्रीय मळाचेर पावला. नायट क्लबाचो मालक सौरभ लुथरा आनी गौरव लुथरा ह्या 2 भावांक थायलंडच्या पुलिसांनी ताब्यात घेतिल्ल्याची खबर आसा. थायलंडच्या भारतीय दुतावासाक हे विशींची म्हायती दिवन तांकां भारतात परतून हाडपा खातीर फावो ती प्रक्रिया सुरू जाल्या. मजगतीं उत्तर गोंयांत नायट क्लब, हॉटेलां आनी पर्यटन थळांचेर फुगोट्यांची आतिशबाजी करप, स्पार्कल्स आनी पायरोटेक्निकचेर जिल्लो प्रशासनान बंदी घातल्या. बज बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागिल्ल्या प्रकरणांत गोंय पुलिसांनी दिल्लींत अटक केल्लो अजय गुप्ता हाका आयज म्हापशेच्या कनिश्ठ वर्ग न्यायालयांत हजर केल्या उपरांत न्यायालयान ताका अदीक चवकशे खातीर पुलीस कादय फर्मायल्या. ह्या प्रकरणांत आस्पावीत जाल्ल्या कोणाकूच सोडचे ना तशी शिटकावणी मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. म्हापशे न्यायालयान आव्हारांत अजय गुप्ताच्या वकिलांनी आपल्या पक्षकाराची भूमिका स्पष्ट केली. रिमांड रिक्वेस्ट किया था, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने सिर्फ 7 दिन का रिमांड दिया है. हम लोग फुली कोऑपरेट कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, और यही बात मैं अभी तक आपसे कह सकता हूँ. अभी मेडिकल के लिए एप्लीकेशन हमने किया है. कोर्ट ने उनको मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब किए हैं वो देने के लिए बोले हैं. सो फिलहाल इतना ही कह सकता हूँ. इन्वेस्टिगेशन चालू है और हम पूरी तरह कोऑपरेट कर रहे हैं गोवा पुलिस से. गोंयच्यान बेळगांव वचपी अनमोड घाट आनी चोर्ला घाट हे दोनूय राष्ट्रीय महामार्ग ना दुरुस्त जाले. ते बेगोबेग दुरुस्त करचे अशी मागणी राज्यसभेचे वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांणी आयज राज्यसभेत केली. कर्नाटकांतल्यान व्हडा प्रमाणात प्रवासी ह्या मार्गांतल्यान गोंयांत येतात. शेती उत्पादनां तशेंच गरजेच्या वस्तूंची येरादारी सुरू आसता. ताका लागून हो रस्तो बेगोबेग दुरुस्त करचो अशी मागणी तांणी ह्या वेळार केली. Demand for immediate repair and upgradation of Goa-Belgavi National Highway, including Anmod and Cholaghat section. I rise to draw the attention of this august House to the difficult condition of the Goa-Belgavi National Highway, one passing through Anmod Ghat and the other passing through Cholaghat. These highways are lifeline for both Goa and Karnataka, supporting the movement of passengers, agricultural produce and essential commodities. At present, the condition of several stretches is far from satisfactory. The ghat sections are narrow, prone to landslide and often blocked during the monsoon. In the recent monsoon, parts of Anmod Ghat collapsed due to heavy rains, cutting off connectivity for hours and sometimes even a days. In such situation, there is no alternative route for Belgavi. As the entire stretch passes through hilly and forested terrain, this causes great inconvenience to commuters, long traffic blockades, hardship to travelers and heavy economic losses. वाहन इंधना खातीर इथेनॉलाचो वापर व्हडा प्रमाणात जाल्यार ताचो लाव शेतकऱ्यांक जातलो असो विश्वास केंद्रीय महामार्ग आनी येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हाणें आयज लोकसभेत केलो. प्रश्नोत्तराच्या वेळार उपस्थित जाल्ल्या प्रश्नाक मंत्री गडकरी जाप दिताले. इथेनॉल एक ग्रीन फ्यूल है और उससे प्रदूषण कम होता है, और इसलिए अभी तक जो इथेनॉल हमने यूज़ किया है उसके कारण विशेष रूप से जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है उसमें करीब 245 लाख मेट्रिक टन ये जो क्रूड ऑयल को इथेनॉल ने सब्स्टिट्यूट किया है, और करीब इसके साथ
कार्बन इमिशन रिडक्शन में 736 लाख मीट्रिक टन इक्विवेलेंट टू 30 करोड़ ट्री लगाएंगे, इतना हमने उसमें प्रदूषण कम हुआ है। मुझे लगता है कि इसमें किसानों का भी इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ है और एक दिन 22 लाख करोड़ का ये इंपोर्ट समाप्त करके हम विकसित करके हमारे देश को, किसान को आज हमने ऊर्जा दाता, ईंधन दाता बनाया है, तो आगे चलकर ये पूरा पैसा ग्रामीण क्षेत्र में जाएगा और किसान इसके कारण उनका सबसे ज़्यादा फायदा होगा। संसदेच्या शियाळी अधिवेशनाच्या आयज 9व्या दिसा केंद्रीय मंत्री जगत प्रसाद नड्डा हांणी वंदे मातरम ह्या राष्ट्रगिताविशीं उलोवप केलें। ताणें आपल्या उलोवपांत आदले प्रधानमंत्री सर्गेस्त पंडित नेहरू हांच्या भुमिकेचेर खर उतरांनी टिका केली। In 1937, Jawaharlal Nehru expressed reservations about Vande Mataram, dismissing its interpretation as homage to Mother Goddess as, quote, absurd. In September 1937, a letter to Urdu writer Ali Sardar Jafri, he criticized the song's language, calling, quote, too many difficult words which people do not understand, unquote, and argued that its ideas were, quote, out of keeping with modern notions of nationalism and progress, unquote. हमारा यही तो आरोप है कि वंदे मातरम की जो भारत की संस्कृति और भारत का इतिहास से जुड़ा हुआ जो हमारी मान्यता थी, उसको उस समय के प्रधानमंत्री सिरे से खारिज कर रहे थे। ये इसका इतिहास है। SIR म्हळ्यार वेंचणूक मतदार वळेरी फेरनियाळ ही कार्यावळ वेंचणुकेंतली पारदर्शकता निश्चित करपा खातीर आसा अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी म्हळें। लोकसभेत विरोधकांनी केल्ल्या आरोपांचें तांणी खंडन केलें। देश की जनता को कहना चाहता हूं, क्या कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठ ये तय करेंगे? मान्यवर नहीं रह सकते। जिन लोगों का मृत्यु हो चुका है उनका वोट मतदाता सूची में होना चाहिए मान्यवर। ये SIR और कुछ नहीं है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण है। मैं मानता हूं इससे कुछ दलों के राजनीतिक स्वार्थ आहत होते हैं। मुझे उन दलों के प्रति एक प्रकार से अनुकंपा भी है, क्योंकि देश के मतदाता तो वोट देते नहीं हैं। ये थोड़े विदेशी दे देते थे, वो भी चले जाएंगे। मगर मान्यवर, क्या हमने भारत के नाते निर्णय करना पड़ेगा कि इस देश की संसद को चुनने के लिए, राज्य की विधानसभा को चुनने के लिए विदेशी को वोट देने का अधिकार देना है या नहीं देना है? और मेरा मत है, मेरा विनम्र मत है मान्यवर, कि ये नहीं देना चाहिए। भारतीय वेंचणूक आयोगान देशांतल्या 6 राज्यांत मतदार वळेरी सखोल तपासणी आनी सुदारणा प्रक्रिया म्हळ्यार SIR कार्यावळीक मुदत वाड दिल्या। तामिळनाडू आनी गुजरातेत 14 डिसेंबर मेरेन, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आनी अंदमान निकोबार ह्या राज्यांत 18 डिसेंबर जाल्यार उत्तर प्रदेशाक 26 डिसेंबर मेरेन ही प्रक्रिया सुरू आसतली। केरळ सोडून गोंया सयत हेर राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांत आयज निमणी तारीख आशिल्ली। खबरापत्रात घेऊया एक लहानसं विसव। New recruits, तुम अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही हो। महलवारी कानून के तहत गांव या तो पूरा लगान दे या सब लोगों की जमीन है। कंपनी जानबूझकर हमारा धर्म भ्रष्ट कर रही है। अब वक्त आ गया है इनको सबक सिखाने का। मेरी मौत को जाया मत होने देना साथियों। हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर। बुला रहा तुझे वतन, लुट रहा तेरा चमन। जानती हो वो बागी है, आज नहीं तो कल उसे गोली मार दी जाएगी। तब भी खुदा का शुक्र अदा करूं कि मैं एक शहीद की मां हूं। अब हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तुम्हें अपने साथियों को आजाद कराना है जो सेंट्रल जेल में है। बागी हमारे मुंह पर गालियों के तोहफे फेंक रहे हैं।
आप और आपकी फोर्स चैन की बंसी बजा रहे हैं। अब भी वक्त है, ये गुंडागर्दी छोड़ दें। यही मैं आपसे कहने आया हूँ, ये कत्लेआम बंद कीजिए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आज पुकारा देश ने तुमको, आओ देश के काम। आज वेस्ट के लीडर चुप बैठकर हमारी मौत का तमाशा देख रहे हैं। यही हाल उनका भी होगा। अब इस गले में 7.5 करोड़ का बल है बजान, दबाने वाले हाथ थक जाएंगे, मगर शोर बंद नहीं होगा। जवानी तो क्या जिंदगानी लौटा दे। बॉलीवुड टॉकीज में 14 दिसंबर दोपहर 1 बजे DD नेशनल पर। उपकार पळोवया मुखावेल खबरो. हडफडेच्या बच बाय रोमियो लेनचे मालक सौरभ आणि गौरव लुथरा हांकां थायलंड पुलिसांनी ताब्यात घेतल्यात. ह्या गजालीक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दुजोरो दिला. आवश्यक प्रक्रिया करून गोंय पुलीस ह्या दोनूय दुबावितांक गोंयांत हाडटले अशें मुखेलमंत्र्यांनी प्रसार माध्यमांक सांगलें. The Government of India central agencies, Home Department, Ministry of External Affairs, हांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यात आमी ताका आज सकाळी फुडें डिटेन करपाक शकले. पर्सनली हांव म्हणजे होम मिनिस्ट्री आनी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स आनी सगळ्यो एजन्सीज हांकां धन्यवाद म्हणटा की विदीन 4 दिसाच्या भितर ही केस पुराय क्रॅक करता आसतना तांकां दोगांयको आमी थंय डिटेन केला. थोड्याच दिसाच्या भितर आमची स्पेशल गव्हर्मेंट ऑफ गोवा पुलीस आनी CBI पुलीस थंय वचून तांकां पर्सनली गोंयांत हाडटले. हांवें जे पर्सनली सांगलेलें की विदीन शॉर्ट स्पॅन ऑफ अ टायम तांकां बिहायंड द बार आमी उडयतले. म्हाका खरोखरूच बरें दिसता की पुलिसांनी प्रॉम्प्ट रित्या आनी सेंट्रल एजन्सीनी काम करून म्हणजे ह्या लोकांक परत एकदां बिहायंड द बार हाडपा खातीर सगळ्या जाणांनी फास्ट ट्रॅक पद्दतीचेर काम केलें. अजूनय बी म्हणजे अशा पद्दतीचे हे इन्व्हेस्टिगेशन्स ह्या केसीचेर पुराय चालू उरतले. राज्य सरकारान चालीक लायिल्ली म्हजें घर ही येवजण सर्वसामान्य लोकांच्या हिता खातीर आसा. विरोधी पक्षाचे फुडारी हाका विरोध करतात. तांचेर विश्वास दवरचो न्हय. राज्यांतल्या सरकारान चालीक लायिल्ल्यो येवजण्यो आनी केल्ली उदरगतीची कामां मतींत घेवन लोकांनी भाजपा आनी युतीच्या उमेदवारांक बळगे दिवचे अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिलें. धारगळ जिल्लो पंचायती खातीर युतीचे उमेदवार श्रीकृष्ण हरमलकर हांच्या वेंचणूक प्रचारांत मुखेलमंत्री उलयताले. ह्या वेळार तांणी दिल्लीवाल्यांची घरां तांच्या नांवार करचे नात अशें स्पश्टपणान सांगलें. पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकार, मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकार हांचे सयत हेर मानेस्त ह्या वेळार हजर आशिल्ले. फेब्रुवारी 2014 हाज्या पयलीं आसलेली 15 वर्सांची सर्टिफिकेट म्हणजेच आयज ताका मनशाक 30 वर्सां पुराय जाता. आनी 30 वर्सां पयलीं जर एखादो जागो घेवन तेणी घर बांदला, तो जागो ऑर्चेड आसतलो ताका खबर आसची ना की तो जागो ऑर्चेड आहा म्हणून. मागीर तेजें घर आतां म्हणून उडोवपाचें, तेणी खंय वयचलो. अरे आमी पळयता आमच्या गांवांत आसलेले आमच्या 10 जाणांच्या जमनीत आमी घर बांदता, तो डिवायड करूंक वचना, तो म्युटेशन करूंक वचना. आनी तेणी बांदलेलें घर आतां कोण तरी एखादो केस घालता म्हणून तेजें घर मोडून उडोवपाचें. हे कसलो न्याय हो कसलो कायदो? आमी सगळे हे करपा खातीर आमी म्हजें घर हो कायदो हाडला. मागीर तुमच्या पोटान कित्याक दुखता ना म्हणपा लागले तुमी. अरे दिल्लीकारांची घरां कायदेशीर करपाची गरज ना आमकां. ती ते करतले, तांचे कडेन पयशे आसा. आमकां करपाक जाय ती सामान्य गोंयकारांची घरां. हय गव्हर्मेंटाच्या लँडात आनी कम्युनिटीच्या लँडात बांदल्या आसतली घरां. अरे बांदल्या त्या घरांनी 90% गोंयकार आसात आनी गव्हर्मेंटाच्या लँडात बांदलेले तर 100% गोंयकार आसात. आनी ही घरां जर कायदेशीर करता आसत जाल्यार तुमच्या पोटान कित्याक दुखता? पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर आनी मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकार हांचे लेगीत ह्या भाजपा प्रचार सभेत उलोवप जालें. खुबश्यो गोश्टी आमकां आमच्या डायनॅमिक सीएमान हांगासर सपोर्ट दिल्लो आसा. तशेंच आमकां अणखणे स्कूल ते बी आमच्या हितून पास ते एस पास ते बी काम चालू जातलें. नानू आनी हांव ल्हानपणापासून वांगडा खेळोंक वयर सकयल्या आनी आमी शेतान अजून याद आमी शेतान आतां म्हणटाले खेळटाले मेळ्याच्या बॉलांनी खेळटाले आनी आतां खेळटा खेळटा राजकारणान खेळोंक लागले. आनी आयज बरें दिसता हांगासर येवन ताका सपोर्ट करता आनी इलेक्ट करून हाडपाक. शिरोडा जिल्लो पंचायत मतदारसंघाच्यो भाजपा उमेदवार डॉ. गौरी शिरोडकार हांच्या प्रचारा खातीर शिरोडा बाजारात खास सभा आयोजीत केली. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार,
शिरोड्याचे प्रभारी आमदार दाजी साळकार, आदले खासदार नरेंद्र सावयकर आणि हेर मानेस्त ह्या वेळार हजर आशिल्ले. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी राज्य सरकारान चालीक लायिल्ल्या म्हजे घर येवजणेची म्हायती दिवन मतदारांनी भाजपा उमेदवाराक तेंको दिवचो अशें आवाहन केलें. जिल्हा पंचायतीच्या निमित्तान दाखोवन दियात, भारतीय जनता पार्टीची ताकद दाखोवन दियात की हय आमचो तेंको जो आसा वो म्हज्या घरा खातीर आसा, आमचो तेंको जो आसा वो कमळा खातीर आसा, आमचो तेंको जो आसा वो गौरी खातीर आसा, आमचो तेंको जो आसा वो मोदी खातीर आसा, हे सगळ्या तरांनी दाखोवन दिवपाक जाय. आनी म्हणून शिरोडा मतदारसंघात ते दोन्ही मतदारसंघात शिरोडा आसतलो बोरी आसतलो, तुमचे सैरे बोरीतूय बी आसतले. हांव आतां बोरीची सभा अटेंड करून हांगासर आयला. हे आमचे कॅन्डिडेट बाय पूनम सावंत आसा आनी हांगासर गौरी आसा. दोन्ही कडेन आशिल्ले आमच्यो महिला कॅन्डिडेट ह्यो मोठ्या मतांनी निवडून येवपाक जाय. थंयसरल्या लोकांक तुमी फोन करून सांगचें पडटलें की भाऊ ताकद दिवपा खातीर आनी सुभाष भाऊ शिरोडकर हाका आनीकूय मोठ्या प्रमाणात भारतीय जनता पार्टी हांगासर घट्ट करपा खातीर आमी जिल्हा पंचायतीक हे बहुमतान हातान कमळ निवडून दितले हे सांगपा खातीर हे आश्वस्त करपा खातीर. बोरी जिल्हा पंचायत मतदारसंघाच्यो भाजपा उमेदवार पूनम चंद्रकांत सामंत हिच्या प्रचारा खातीर बोरींतल्या राघवेंद्र सभाघरात प्रचार सभेचे आयोजन केले. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि हेर मानेस्त ह्या वेळार हजर आशिल्ले. मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सरकारान चालीक लायिल्ल्या वेगवेगळ्या येवजण्यांची लाव सामान्य लोकांक जाता अशें सांगून भाजपा उमेदवाराक वेंचून दिवचे अशें आवाहन केलें. हे घर या योजनेच्या अंतर्गत तुमका 3 दिसाच्या भितर हाऊस रिपेअर सर्टिफिकेट मेळटली आणि 7 दिसाच्या भितर हाऊस बायफर्केशन सर्टिफिकेट मेळटली. दोन भावांमध्ये झगडी जाल्ली आमकां नाका आणि आपले घर जाका बांदपाक जाय ताका हाऊस रिपेअर सर्टिफिकेट मेळपाक जाय. आम आदमी पक्षाचे गोयचे फुडारी प्राध्यापक रामराव वाघ हांणी आम आदमी पक्षाचो राजीनामो दिला. जिल्हा पंचायत वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर सुरू आशिल्ल्या राजकीय घडामोडींत प्राध्यापक वाघ हांणी आपल्या राजीनाम्या फाटली भुमिका स्पश्ट केली. सध्या हांवें पार्टी सोडल्या, हांवें तुका म्हजें कारण सांगलें की आय वॉन्ट नाव पिपल्स पल्स इफ यू सी इज आस्किंग फॉर अस ते एकठांय जाया म्हणून. जाल्यार ते जर जायना जाल्यार आमकांय मागीर एक भितरल्यान एक हें जाता, स्ट्रेस जाता की अरे आमकां मनान आसून तें जायना म्हणून हांवें पार्टी सोडली. सो जर अशें बरे कारणाक लागून हांवें पार्टी जर सोडली जाल्यार म्हाका रिग्रेट जावपाची हें ना. म्हाका रिग्रेट फक्त इतलोच की थोडे म्हजे फ्रेंड्स आसतले त्या पार्टीन, पूण ती फ्रेंडशीप कंटिन्यू जातली. बट आय एन्जॉय वर्किंग विथ देम ऑल्सो. 20 डिसेंबर दिसा जावपी आशिल्ल्या जिल्हो पंचायत वेंचणुका खातीर उमेदवारांची निमणी वळेरी आयज राज्य वेंचणूक आयोगान जाहीर केल्या. उत्तर गोंया खातीर 111 जाल्यार दक्षिण गोंया खातीर 115 उमेदवार वेंचणूक आंखाड्यात आसात. दोनूय जिल्हो पंचायती खातीर दरेकी 25 सुवातां खातीर ही वेंचणूक जातली. काल उमेदवारी अर्जाची छाननी जाली. तातूंत उत्तरेंतल्यान 158 जाल्यार दक्षिणेंतल्यान 162 अर्ज वैध थारिल्ले. आयज उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाचो दीस आशिल्ल्यान काल उमेदवारी माघार घेतिल्ल्या कारणान उमेदवाराचें चित्र स्पश्ट जालां. दिवचलच्या लांबगांव भाटवाडा हांगच्या कारेश्वर घुमट आरती मंडळाक देशभरात नामना आशिल्ल्या पुण्यांतल्या श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती देवळात गोंयची पारंपारीक घुमट आरती करपाची संद मेळ्ळी. ही आपल्या खातीर महापर्वणी थारली अशें मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगलें. आम्ही श्री कारेश्वर घुमट आरती मंडळ भाटवाडा लांबगाव आयज आम्ही श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिर पुणे या देवळान आम्ही आमच्यो गोंयच्यो घुमट आरती कार्यक्रम करतात. आयज आम्ही हांगा हाजीर आसा. हांव सगळ्या प्रथम देवस्थानाचे आमचे ट्रस्टी आमचे प्रशांत दादा यांना मी आमच्या कारेश्वर घुमट आरती मंडळाच्या वतीने धन्यवाद म्हणतो की त्यांनी आम्हाला इथे आमच्या त्यांनी गोव्याच्या घुमट आरतीचा कार्यक्रम बघितला. यूट्यूबवर इंस्टाग्राम पेजवर आमचा कार्यक्रम बघितला आणि त्या कार्यक्रमाला तो कार्यक्रम त्यांनी बघून आम्हाला इथे संधी दिल्याबद्दल मी त्यांचे संपूर्ण श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिराचे धन्यवाद म्हणतो. साखळे अरवळीच्या इतिहासीक पांडव गुफा संकुलात कला आणि संस्कृती खाते आणि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग हांच्या जोड पालवान खासा दीपावली दायज उत्सव मनयलो. त्या निमतान दिव्यांची आरस, रांगोळी ह्या सारकिल्ल्या पारंपारीक कलाकृतींचे आयोजन केले.
खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसं विसव. आज के हमारे प्रतियोगियों को मिलेट्स की जुताई बुआई का टास्क मिला है. ये रेस ऑफ है. अकेले करना इजी है, बट हाथ कर रहे हो तो प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है. बीज जो डालना था मेरा हाथ इजीली वहाँ पहुँच जाता है. तो मेरी हाइट की वजह से बहुत डिफिकल्ट हो रहा है. वो मुझे साफ साफ दिख रही थी कि मुझसे आगे जा चुकी है. वो लास्ट पॉइंट था कि आर्य पार. फाइनल स्टेजेस में भागते भागते उनका एनर्जी कम हो गया. खेत खेत में कुछ जीतेंगे, कुछ सीखेंगे. प्रत्येक शनिवार शाम 5:30 बजे डीडी नेशनल पर. सुना है तू लोगों की 3 ख्वाहिशें पूरी करती है. ए चमत्कारी मूर्ति, मुझे 10 लाख रुपए मिल जाए. मैडम, मैडम, आई एम सॉरी, ये जानबूझ के नहीं हुआ, कोई अनहोनी हो गई. वैसे तो जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती. ये 10 लाख का चेक है. अगर कोई और जरूरत हो तो प्लीज बताइएगा. तूने 10 लाख रुपए देके साबित कर दिया कि तू चमत्कारी है. रामसे हाउस, द फैंटेसी वर्ल्ड. प्रत्येक रविवार रात 10:30 बजे डीडी नेशनल पर. उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल खबरो. सैमीक संकश्टांची शिटकावणी आणि कल्याणकारी येवजण्यो हांची म्हायती देशांतल्या दरेक मनशा मेरेन पावोवपा खातीर प्रसार भारतीच्या माध्यमांतल्यान खासा करून आकाशवाणी आणि दूरदर्शनाच्या जाळ्या वरवीं पावोवप सोपें जाता अशें केंद्रीय म्हायती आनी वितरावण राज्यमंत्री एल मुरुगन हांणी म्हळां. ह्या संबंदात वितरावणीत केल्ल्या एका चित्रफितीत संकश्टाची म्हायती खेडेगांव वाठारांत दुर्गम आनी शीम वाठारांत कशी पावयतात हे विशीं म्हायती दिली. आकाशवाणी आनी दूरदर्शनाची म्हत्वपूर्ण भूमिका, प्रसार भारतीची म्हायती, लोक अभिप्राय, कल्याणकारी येवजण्यो आनी भौशीक सुरक्षा संबंदात ह्या चित्रफितीत म्हायती दिल्या. माहिती आणि वितरावण राज्यमंत्री डॉक्टर एल मुरुगन हांणी बायलां आनी दिव्यांग जनांची सबलीकरणा खातीर सरकारान चालीक लायिल्ल्यो येवजण्यो आनी वेगवेगळ्या उपक्रमां विशीं पत्रकार परिशदेंत म्हायती दिली. बायलां आनी दिव्यांगांक प्रतिश्ठा, आत्मसन्मान आनी संदी उपलब्ध करून दिवप हो सरकाराचो मुखेल हेत आसा अशें तांणी स्पश्ट केलें. In India, the gender ratio has reached 1020 women for 1000 men as per the National Family Survey 5. We are all aware बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये बहुत बड़ा स्कीम our Honorable Prime Minister implementing when from 2014 we are seeing the result of that scheme. PM Awas Yojana almost Gramin 2.75 crore beneficiaries. Every family they need a shelter. For that dream our Honorable Prime Minister is fulfilling that dream of the houses those needed. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका मजगती जावपी 5 खेळांच्या माळेंतलो दुसरो T20 सामनो चंडीगडच्या मल्लानपूर स्टेडियमाचेर आयज सांजे 7 वरांचेर सुरू जातलो. कटकात जाल्ल्या पयल्या सामन्यांत भारतीय पंगडान दक्षिण आफ्रिकेचेर 101 धांवड्यांनी दणदणीत जैत जोडिल्ले. ह्या जैताक लागून भारतीय पंगडान माळयेंत 1-0 अशी आघाडी घेतल्या. नौदळ दिसाच्या निमतान मुंबईतल्या गेटवे ऑफ इंडिया लागसार नौदळान बीटिंग रिट्रीट आणि टॅट्यू सेरेमनी कार्यावळ आयोजित केली. भारतीय नौदळाचे शौर्य, परंपरा आणि शिस्तीचे दर्शन घडोवपी ह्या कार्यावळीत वेगवेगळे संगीत सादरीकरण, मर्चिंग कॉन्टिजंट आणि नौदळाच्या इतिहासीक परंपरेचो मनमोहक आविष्कार पळोवंक मेळ्ळो. ह्या खासा कार्यावळीत महाराष्ट्राचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत हे मुखेल सोयरे म्हणून हजर आशिल्ले.
आणि आता पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 34°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 18.8°C इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. हडफडेंतल्या बर्च बाय रोमियो लेन नायट क्लबाच्या धनियाक थायलंड पुलिसांनी घेतल्या ताब्यांत. मुखेलमंत्र्यांनी दिलो दुजोरो. अजय गुप्ताक 7 दिसांची पुलीस कादय. गोंयच्यान बेळगांव वचपी अनमोड आनी चोर्ला घाट रस्त्याची दुरुस्ती बेगीन जावची. राज्यसभेत खासदार सदानंद शेट टाणावडे हांणी केल्या मागणी. बर्च बाय रोमियो लेनचे धनी सौरभ आनी गौरव लुथरा हांच्या आड खर कारवाय जातलीच. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांची स्पश्ट शिटकावणी. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर प्रचार सभांक नेट. धारगळ आनी शिरोड्यात जाल्ल्या सभांनी मुखेलमंत्र्यांनी घेतलो वांटो. आनी राष्ट्रीय नौदळ दिसा निमतान मुंबयतल्या गेटवे ऑफ इंडिया लागसार बीटिंग द रिट्रीट कार्यावळीचें आयोजन. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आनी इतलें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.